उबे रावया. मंदिरात तुझ्या सूर्या बापा आमच्या सुरकीच्या तुवे केल्या सुबुकारा उरका पाटो कायल्या भूता तुझी ऐकू आमची बोलू जीवान तुझ्या वाटो घेऊन सासांची जोडू मंदिरात तुझ्या सोब्या बापा आमच्या सुरकीच्या तुवे केल्या बुकारा उरका पाटो काया. या मिसा वेळार प्रत्येक रितीन मागया तिसऱ्या प्रियान डिओन डिवाइन पिंटो तिसऱ्या जल्मा दिसाक मेस्तेता प्रीतम प्रकाश अर्गामेस रोनाल्ड क्रास्ता लीना पिंटो निशान एंड बेनेटा डिसोजा रॉबर्ट वीना अबिश रायन रेगो विल्मानी एरल गोंजाल्विस मधु जीवननी कुडाम आइडा पिंटो क्रेटा फर्नांडिस लियो लाविटा रॉबर्ट अनि ग्रेसी एल रेगो फिलोमेना मस्करेनस अनि कुडाम पूजा चलन बेबी अल्वेटा एंड रियलोबो कैरोलिन डिसोजा लैंसी पिरेरा एवियन डिसोजा नि वनिसा क्रास्ता एड्रिन डिसोजा नि ग्लैरिन डिकॉसा सेनोरा सल्दाना ओमंजूर अशोक कनेनिटा डोनाल्ड मार्टिस वॉल्टर इल्डडेसा ओस्मा पिंटो विनीता पिंटो सुरतकल बऱ्या भलायके पसूत मुरिये मनकोरून मोंतेरो स्टॅनी मर्लिन जॉन अर्गा जॉसलिन अरान्ना चॉयलिन अरान्ना चॉयल कुटिनो सेफ डिलीवरी खातीर डायना जोश क्रास्ता अर्गा डेनिस अल्मेडा क्रिशा मार्टिस चिसिंत रेबेल्लो आणि कुटाम सेफ जर्नी बऱ्या पैनाक प्रवीण डिसोजा ते वतीन रॉबर्ट डिसोजा तुझे 6 डेथ एनिवर्सरी आज ते वतीन ऑस्टिन मस्करेनाक केमिस्तिता फिलोमेना मस्करेनस आणि कुटाम ते कुटुंबान सरल्या सरत म्या बसोत मिस्तिता संतोष मेनेजिस ते वतीन फ्रांसिस डिसोजाक मिस्तिता ब्रायन आणि आर्लिन डिसोजा कुटुंबांतल्या सरत म्या बसोत मिस्तिता प्रकाश सल्दाना ओमंजूर कुटुंबांतल्या सरत म्या बसोत मिस्तिता रॉबर्ट डिसोजा कुटुंबांतल्या सरत म्या बसोत मिस्तिता मेरी डिसोजा ते वतीन पीटर डिसोजा ग्रेसी आणि पीटर पिंटो हे मिस्तिता ऑस्मा पिंटो या सर ते समापसूत तशेंच सर आमच्या वैयक्तीक कुटुंबाच्या ते समापसूत ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन मागया. पवित्र इंदादीच्या नांवान मिसाचें बलिदान आमी प्रारंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसूं. तुमच्या सोबे आसू. जेजू बाळका थंय मगाचे भावन आनी भयणीनो देवान आमकां नवो दीस फावो केला देवाक आमी अर्गां दिवया. तशेंच सबार ते सवांक गुरजो विनवण्यो घेवन आमी आयल्या. सर आमच्यो गुरजो ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार जेजूक आमी भेटोवया. तशेंच जेजू बाळकाक आमचे वयर वतुल्ल्या सर्व कृपे देण्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार अर्गां दिवया. आज आमी नियाळ कोर्सो विशय उजवाड दिवो पेटोवन काटये पोंदांनी बगार दिवटोनेर उबार सुवातेर दवरून उजवाड दिवंक आमकां आपयलां. उजवाड घेवंक उजवाड
उजवाडान जियोंक आनी हो उजवाड हेरां संगी वांटून घेवंक. आज आमी भगवान थॉमस अक्वेनस ह्या जग आनी धर्मशास्त्री ताचे आमी स्मरण करता. देवशास्त्रीचो कुंवर म्हूण ताका आमी आपयता. देवान ताका दिल्लो तो उजवाड देणी हेरां संगी वांटून घेवंक पवित्र सभेक एक जोगती शिकोवण भगवान थॉमस अक्वेनसान दिल्या. तर आज ताचें स्मरण घेत आसतना देवान आमकां दिल्लो तो उजवाड घेवंक, उजवाडान जियोंक आनी तो उजवाड हेरां संगी वांटून घेवंक करपाक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. थोडो वेळ मावून रावून सरमतेलान बोड पथकांची आमी दूख धरया. सांगाता म्हणये हांव पातकी सत्र देवा आनी तुमकां भोव भयणो सगळ्या सर्व संतां मनान चिंतून तोंडां उसरून वायट धरून आनी बरें सुरून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून म्हजे सदांच समकार मुरये सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भोव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं. सर पदवेदार देव आमचे काकूत करूं आनी आमचे पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुयें. सर्जनार आनी मोगाळ बापा भगवान थॉमसाक तुवें क्रिस्ती संपूर्णायेच्या आनी दैवीक जनवाय जोडच्या उर्बेन पेटयलोय. ताची शिकोवन सारकी समजून घेवंक आनी ताच्या देखी बरे चिनयेचो पाटलाव करूंक तुजी दराळ कृपा आमकां दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्रत्म्याच्या एक पवनान चेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. एब्रेवांक बरयल्या पत्रांतलें वसाप. बाबा भयणीनो, जेजूच्या रक्ता वरवीं भोव पवित्र स्नानान भितर सरूंक आमकां पुर्तें धैर्य मेळटा. पडद्यांतल्यान उतरून वेची एक नवी जिवी वाट ताणें आमकां उगडल्या. तो पोसडो म्हळ्यार ताची चकूड. ह्या शिवाय देवाचे घरचे कारभारपण चलोवंक एक वर्तो याचाक आमकां मेळ्ळा. देखून खऱ्या काळजान आनी तीर बरवर्ताचे कत्रेन आमची गुन्यांवकारी अंतस्करणां नितळ कर आनी आमच्यो कुडी नितळ उदकांत धुवन देवाक आमी लागीं सरया. आमी पासारता तो बरोसो तिरासणेन सांबाळया. कित्याक आमकां बसोवणी दिल्लो देव सदांच विस्वासी. एकामेकाचो मोग करूंक आनी दयाळ करण्यो आदारूंक कशें उत्तेजन दिवचें ह्या विशीं साधन चलोवया. आमचे मदें चालू आसलेली संगता मेळची शिवाय आमी सोडची न्हय. थोड्यांनी ती सोडून सोडल्या. निजाय की आमी एकामेकाक चड आनी चड उत्तेजन दिजय. कित्याक सोम्याचो दीस लागीं पावलोलो तुमी पळयतात. देवाचें उतार्यें. देवाचें उडोवकार.
असली मनशा सर्वेस बरा तुझे मुकाम पळोवपा शेता असली मनशा सर्वेस बरा तुझे मुकाम पळोवपा शेता सर्वेस बराची जावन आसा प्रितू आनी तांतली सगळी क्रिस्त काय संवसारांनी तांतले निवासी सगळे ताचेच ताणेंच प्रितूम दर्यावयर स्थापीत केल्या आनी उदकाराशीचे ती खातीर दवरल्या असली मनशा सर्वेस बरा तुझे मुकाम पळोवपा शेता सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक सोडूं मेळना ताच्या पवित्रार पांय दवरून कोण तो सोनितळाक तांचो आनी निर्मळ अंतस्करण आसो खंयच्याय गुंग्या आपले काळी सुबारिना तसल्या पावो असली मनशा सर्वेस बरा तुझे मुकाम पळोवपा शेता असली मनशा सर्वेस बरा तुझे मुकाम पळोवपा शेता Hallelujah, hallelujah, सर्वेस पौर तुमचे सोफे आसूं सामर्था प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ अर्थ महिमा तुका येसुया आनी उपरांत जेजू तांकां सांगे लागलो देवो आठसो कळशे पंदावा खाटये पंदा दवरूंक वे तो हाण दिवटोनेर दवरचो न्हय वे कित्याक लेपून आसलेलें कितेंच परगट जायनासतना उरचें ना आनी गुपेत सांबाळिल्लें उजवाडाक आयिल्ल्या करीत रावचें ना आयकूंक कान आसात तो आयकूं आनी तो तांकां सांगे लागलो तुमी आयकतात तें कितें म्हणलें सत्रायेन वरया खंयच्या मापान तुमी हेरांक मापतात त्याच मापान देवी तुमकां मापोवन दितलो आनी सडच तो दितलो जाचे लागीं आसा ताका सडीत दितलें आनी जाचे लागीं ना ताचे लागीं आसलेलें इल्लें काण व्हरतलें
देवाचे उतर हे जेजू क्रिस्त थंय जेजू बाळका थंय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलात हांव केवल 3 गरजेच्यो संगती आमी नियाळ्या. उजवाडा विशीं आज आमी नियाळटा. उजवाड घेवंक, उजवाडान जियोंक आनी तो उजवाड हेरांक दिवंक, हें आमचें मिसांव. ह्यो 3 संगती आयच्या वांजेलात हांव आमच्या नियाळात. हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करचो काळोखान चलचो ना. जिविताचो उजवाड लागतलो म्हूण सांजू हांव सांगता. जेजू मनशा कुळाचो उजवाड आनी हो उजवाड काळोखान परजळटा. ताका आटापूंक काळोखान इम्तीज जालें ना. उजवाडांत आमी जियोवच्या खातीर जेजू ह्या संवसारी आयलो. खंयसर देव आसा थंयसर काळोख ना. देव जावन आसा उजवाड आनी हो उजवाड आम्हा सर्वांक लाभला. आम्हा सर्वांनी हो उजवाड स्विकार केला. पवित्र स्नान स्विकार करता आसतना आमच्या लागीं वात दिवन सांगलेली ती उतरां गया क्रिस्ताचो उजवाड. आनी हो उजवाड तुमी जळतो सांबाळूंक जाय. सुरवेर तावन अखेर पर्यंत, सुरवेर तावन शेवट पर्यंत हो उजवाड आमच्या हातांत दिला. आनी हो उजवाड हर एक दीस आमी चलतो सांबाळूंक जाय. उजवाडांत दुसरें जावन उजवाडांत आमी जियोंक जाय. हो उजवाड आमकां धर्मार्थ लाभला. आमी पयशे दिवन काण घेवंक ना, दुडू आमी दिवंक ना. तो आमचे थंय आसा. हो उजवाड देवान हर एकल्याच्या काळजांत घाला आनी ह्या उजवाडांत आमी जियोंक जाय. एक फावटी एका सुकण्यान मोवांच्या मुसा लागीं अशें विचारलें खंय, तूं कश्टांनी म्हणले बरी मोव एकठांय करताय आनी लोक तुका फातर मारून थंय आसलें मोव चोरून व्हरतात, फातर मारून चोरून व्हरतात. आनी त्या वेळार मुसान दिल्ली जाप, लोक हांवें कश्टांनी एकठांय केल्लें मोव चोरून व्हरूंक पुरो, पूण एकठांय करची शाती तें देणें म्हाका मात्र लाभलां. तें कोणायच्याय न्ही चोरून व्हरूंक जायना. देवान आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत तो उजवाड घाला. तो उजवाड ती देणी कोणायच्याय न्ही चोरून व्हरूंक जायना. ती आमी चलते जिवितांत जियोंक, उजवाड अनुभव करूंक तो उजवाड आमी हर एक दीस हेरांक दिवंक जाय. उजवाड दिवचें आमचें मिसांव. केदाळा आमी हो उजवाडाचो नीज अनुभव करता. देवाच्या उतराद्वारी तो उजवाड कटये पंदा दिवो कटये पंदा दवरूंक न्ही, दिवटोनेर उबार सुवातेर तो उजवाड हेरांक दिवंक हें मिसांव आमकां लाभलां. जर काळोख दावंडवचो उजवाडच लिपलो तर कितें फायदो. उजवाड मेळ्ळा, उजवाडान जियोन आसाव आनी तो उजवाड वांटून घेवंक आमकां पावोवनें लाभलां. आमच्या देखे बरेत चिनये द्वारी, बऱ्या करण्या द्वारी हो उजवाड उतरांनी करण्यांनी हेरांक दिवंक आमी मुखार सरूंक जाय. आनी त्या वेळार मात्र सर्गींच्या बापाक महिमा जातली. पवित्र पुस्तकांतली उतरां कितल्या मापान आमी दिता तितल्या मापान आमी पाटी जोवन घेता. कितल्या मापान आमी उदार जाता तितल्याच मापान देव आमचे थंय उदार जाता. हेरांच्या गरजांक आमचे काळ, कान, दोळे आमी दंपले तर देवी आमच्या मागण्याक कान, दोळे खंडीत जावन दमतलो. दिल्ल्या आमी घेता, जायते फावटी केदाळां आमी दिता. आमचे थंय उणें जाता म्हणलो दुबाव, एका रितीची बेजाराय आमकां भोगता. दिल्ल्यांत आमी सोडीत जोडून घेता. एका वातयेतावन, जळत्या वातयेतावन आनी एक वात पेटयत आसतना पयलेंच्या वातीचो उजवाड उणो जायना. जें कितें आमी जोडून घेतलां तें आमी हेरां संगी वांटून घेता आसतना कितेंच आमचे थंय उणें जायना. बगार देवाची कृपा जोडत्या रितीन आमचे थंय वळटा. आनी हेंच सान पावलो रोमाकारांक बरयल्ल्या त्या 7व्या अध्यायांत स्पश्ट रितीन सांगता कित्याक आमी संवसारांत आसा. आमचे थंय 2 सैम आसात, बरें करचें आनी वायट करचें. तो म्हणटा हांव बरें करीत वेता पूण अकरेक हांव करता आसतना वायटच जाता. बरें करूंक म्हाका मोण आसा
बरें करचें एक बरें चिंताप म्हजे थंय आसा, बरो मानवभाव म्हजे थंय आसा, पूण अकरेक हांव वायटच करता. कित्याक जायत्यो अडकळी आमकां ह्या संवसारी दोस्तात. आनी सांत पावल म्हणटा कसलो निर्भागी हांव, नियमशास्त्राच्या पातकांक हांव गुलाम जाला, संवसाराच्या पातकाक हांव गुलाम जाला. बरें करूंक आमकां सर्वांक मोण आसा, पूण जायते फावटी शेवट आमी वायटांतच आमचो शेवट अखेर जाता. देखून हर एक दीस मागण्या मुखांत उजवाड देवातावन आमी घेतिल्लो जोड तो सांबाळूंक जाय आनी बावडतान तीर रावूंक कृपा हर एक दीस मागण्या मुखांत देवाच्या उतरां मरिफात आमी मागूंक जाय. दिसपडतें वो उजवाड व्हड व्हड संगतींनी बगार ल्हान ल्हान संगतींनी आमकां वांटून घेवंक साध्य. एक फावटी एक भुरगो दर्या तडीर मासली स्टार फीश परत दर्या तडीर आसल्यो, हर एक मासल्यो तो बसून दर्याक उडोवन आसलो आनी थंयसर हें पळयल्लो आनी एकलो व्यक्ती ताचे लागीं विचारता, दर्या तडीर जायत्यो मासली आसात, तुका हर एक मासली दर्याक फाटीं उडोवंक साध्य आसा गी. आनी त्या वेळार तो भुरगो आनी एक स्टार फीश काण घेवन दर्याक उडयता आनी म्हणटा, ह्या एका मासले थंय म्हाका बदलावन करूंक साध्य. ल्हान ल्हान संगतींनी खंडीत सावन देवान आमकां दिल्लो तो उजवाड हेरांक दिवंक साध्य. तर देवाचो उजवाड चलत्या जिवितांत स्विकार करया, तो जियेवया आनी आमकां दिल्लें तें मिसांव उजवाड वांटून घेवंक, उजवाड देवटोनेर दवरून हेरांक दिवंक कृपा मागया. तसो जेजू क्रिस्त उंड्या आनी वायना रुपार परत ह्या वेदीर हजर जाता आसतना तेच कृपा आमी मागून घेवया. आमेन. भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सावदे म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आनी आमच्या चेपसूर देवा श्रेष्ठ म्हणून घेव. सर्गींच्या बापा, तुजी महिमा परगडूंक पवित्र आत्म्यान तुवें आमची मौत उजवाडायली. त्याच पवित्र आत्म्याक धाडून आमी संभ्रमतांव त्या गुटाची चड आनी चड आमकां वळख दी आनी ताच्या आदारान तांतू फावो त्या मानान वांटो घेवंक आनी दिसपडट्या जिणेन तांचो फळ काडूंक हेरांक बावडतसो उजवाड दिवंक आमकां आदार दी. हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचें नांवान. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं, तुमच्या सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा देहीन वसूया. वय अशें आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व खळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
श्रेष्ठ शेगुनाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दरेक काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय. तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय. तुज्या सुडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक ताच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दिता निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळपरांचो सर्वेस परतूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. हूं सर्गी तुका जय जय सर्वेस प्रचे नांव येता तुका जय. हूं सर्गी तुका जय. बापा करूच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पवची. त्याच परी जेवण दतच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नेक कराराचें रगत. पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमच्या पासून आनी सुमेस्त मनशा पासून तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबडताचो गोड परगटूय. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारता. तुझे पुन्हा जीवन आम्ही पकडता. तुझ्या येण्या सोन्याचे सूर आम्ही उद्रेकता. बापा जेजूच्या मरणात सोनेपण जिवनपण असो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आनी जिवित असो वंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस पराक्या प्रतिमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेस उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे येजकी वर्गां बराबर तेका प्रितीमोगांत वाडय. पुनः जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्या सर आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आमच्या इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तां तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माई संगतीक बागेवन सुजैतीचो पती बागेवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी कमान उरल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां बांधू दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू उतय पवित्र आत्म्याच्या एक पावना सर्पोद्वेदा अर बापा सर्वंदनाने वैभाव तुका ससनाच्या ससना.
सर आमची वैयक्तीक कुटुंबाची मागणी सांगात घाल जेजून शिकयल्लें प्रार्थन सांगाता म्हणे आमच्या बापा सर्गींच्या नांव पुलीस जावं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारान जावं आमचो दिसपडटो ग्रास कांदी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगूस आनी आमकां काळणें पडूंक दिवं नाका सर्वेस परास सर्वायटांतले आमकां निवार देखुणया जिवितांत सवस कायम कांदीक सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन अतिरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुलतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटाय सुमे दिसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती देणे कोटान सांबाळ तुझे येताना रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं माय मग सुगुर्तू सावन एकामेकाक पळोवन शांती देवया देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ओ सवनासा जेजू क्रिस्त देवाची शिळी संसाराचे पाप करता ती या शिळयेच्या जेवणाक खापयल्ली आमी सर्व सुभागी सुमयात तुमचे म्हाका फोना तुजे उपरांत म्हाका बायके मेळटली Mucha budi kanis bukan tuja Jisu tura jiye mucha Kuryu maka kurbi tuja Jisu tuye kalsan mucha Budi kanis bukan tuja Jisu tura jiye muja Putu maka kurbi tuja Dado Tuhan Cini Pulatu Sangat Babuikan Isi Wapendra Bunun Pabuikan Mundo Cibita Suamka Vita Segi Tinyantu Jadado Tuhan Cini Pulatu Sangatlah buikan Bisi watanda Bunta buikan Jisu tuyi Kalsan muja Buli kalis Bukan tuja Jisu tura Jiye muja Betul
काळसा नव्या भूषांतून गुताय आधार संगात येतू पाठताय कृपे दिन्याची चिंचू पडताय अग्नी तांदूका सुबागताय काळसा नव्या भूषांतून गुताय आधार संगात येतू पाठताय कृपे दिन्यानी जिजू पडताय जिजू तू ये काळसान मुझ्या काळीस मोगा तुझ्या जिजू तुरा जिये मुझ्या बोलतो माका कृपे तुझ्या. प्रार्थुये. देव आमच्या मोगाळ बापा, तुझे कृपेन तुझे जिवीत आमकां मेळटा. ह्या तुझ्या भोवरत्या देण्यान आमची खरी वडवे खासा म्हूण वळखूंक ती आमी सदांच भोगूं. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नवेन. दायकन बसात. येवच्या मंगळारा फेब्रुवारीची 2 तारीख सांजेर 6 वरांच्या मिसा उपरांत हांगासर येवकरिस्ताचे आराधन आसतलें. फेब्रुवारी 5 तारीख म्हयन्याचो पयलो शुक्रार सांजेर 6 वरांच्या उपरांत येवकरिस्ताचे आराधन आसतलें. आज आमच्या ह्या वाठारांत फादर मुल्लर्स हेल्थ कार्ड करची प्रक्रिया जारी आसतली. सेंट मेलाग्रिस कोऑपरेटिव्ह बँक हांच्या तर्फेन हे कार्यक्रम जारी केला. हाजो फायदो तुमकां जोडूंक आमी सर्वांक आपण दिता. आमच्या चापलाच्या दाव्या कुशीन आसच्या स्टॉला कडेन हाजे कावंटर आसतले. तुमी सेवा स्विकार करियेत. आतां सर्व आमी उबी रावया आनी मिसा साखरेस आशिर्वाद मागया. सर्वेस फॉर तुमचे सोफे आसूं. सर पदवेदार देव बा पुत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशिर्वाद करूं. वसून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नवीन मनशाच्या भुरग्या संगता रावन समजो संतोष म्हणटा. सर तरांच्या गरजांनी तो मनशाक पावलो. पिडा गुणकन वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. मिनाऱ्यांक शिकयलो जेजू. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशाक ताच्या सर गरजांनी तो पावता. प्राग जेजू बाळोक म्हणटा तितलें चड हांव तुका. सर आमची वैयक्तीक कुटुंबाची ते सवा
जायत्यांनी तांच्या जेजू बाळकां मुखार दवरया. जायत्यांनी तांच्या तेसावां पासून वैयक्तीक गरजां पासून पयनार आशिल्ल्यां पासून घरान आस्पत्र्यांनी विविध पिडेनी वळवळतल्या पासून प्रत्येक रितीन आयच्या दिसा मागोवंक आमकां दिला उलो दिला. तांचे पासून तशेंच बावाडतान आमी हांगासर आयल्या. जो कोण बावाडतान मागता खंडीत सावन लाभता. विविध कश्टांक पिडेक समस्यांक आमी वळोवंक जाल्या आनी बाळका जेजूच्या ह्या पुनशताक येवन पावल्या. आमची तेसावां बावाडतान दवरूंक जो कोण मागता तो घेता. तेच बावाडतान सर आमच्यो गरजो आमची तेसावां आमच्यो विनवण्यो जेजू बाळका मुखार दवरया. संगता म्हणया ए बागेवंत जेजू बाळका आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललेलो आसता. तुल्या सगळ्यांक दयनाय आनी तुज्या बेसावांनी आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. नामान मरिये कृपेन बोलेले सुमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी स्तेवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. म्हज्या उजव्याक असल्यानी इकरा नामान मरिये म्हणजे उरिल्ल्यांनी साप दिवची. नामान मरिये कृपेन बोलेले सुमी तुजे सांगाता. तूं सुदैव आनी स्तेवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. नामान मरिये कृपेन बोलेले सुमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी स्तेवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. नामान मरिये कृपेन बोलेले सुमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी स्तेवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. नामान मरिये कृपेन बोलेले सुमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी स्तेवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. नामान मरिये कृपेन बोलेले सुमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सुदैव स्तेवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. नामान मरिये कृपेन बोलेले सुमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी स्तेवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. नामान मरिये कृपेन बोलेले सुमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी स्तेवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. नामान मरिये कृपेन बोलेले सुमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी स्तेवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. नामान मरिये कृपेन बोलेले सुमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी स्तेवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. नामान मरिये कृपेन बोलेले सुमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सुदैव तें फळ तुजे कुशीचें जेजू. नामान मरिये कृपेन बोलेले सुमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सुदैव तें फळ तुजे कुशीचें जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. जेजू बाळकाक मागणें. ए अजापांच्या जेजू बाळकाक आमच्या बेसार काळजांचेर एका कुळतीची दीस घाल म्हूण कारसर पडून आमी मागता. तुवें इतलें बरे मोतेन बरयल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार सुंदी
आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवन दी. तुजे कमक आनी बुसावन आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुवच्याक सदां सर्वता. जेजू बळकान आमचे वयर वतुल्ल्या सर्व कुरपेदन्या चैती मात कार्यां अजापां आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आमच्या कुटुंबांत जेजू बळकान केल्यान देखून मावन रवन जेजू बळकान वतुल्ल्या सर्व कुरपे खातीर बेसांवां खातीर आमी अर्गां दिवया. सांगाता म्हणये ए भोव उदार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता. कदाय केल्ल्या त्या बड्या उपकारा खातीर आमचे अर्गां बेठोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुळते आमी वर्णयतल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजापांच्या इमाचे मारिफात तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजे कळनातली दैवीक माजत सोडून दीत. तर स्तुती आनी तुका जेजू आशिर्वाद. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचेर सोबे रावूं आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबे जे थाने रास करता ससनाच्या ससना. आमेन. Ragacha Jesu balka makta lagi ani pois kau segi sedia mai mami tuji wanita tuji berici yang kadat mata Jesu balka angkara Vignan warak letu sama Mayamu kanji Di kurpeci besar, diangkat kurpeci besar. Jesu balka angkara Vignan warak letu sama Mayamu kanji di kurpeci besar Diangkat kurpeci besar Mukhar putra sobe Angkar mulia shirwati बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे.